देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान। तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा। स्तोत्र 119 वोड 60 आनी 8 बी। आयज आमी नियाळाक घेतल्या ती वोड सगल्या स्तोत्रांवून लांब आसलोल्या 119व्या स्तोत्रांतली। ह्या स्तोत्रांत स्तोत्रकार देवाचे सुमूर्तीची वाखाणणी करता आनी नितळ निर्मळ जिविताची जी सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त अशें तो म्हणटा। देवाची कुशी पाळटात ती, सगल्या काळजान ताका सोदतात ती आनी कसलेंच वायट करिनासतना सर्वेस्पराचे कायदे पाळून ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच सुकेस्त। सर्वेस्परा देवा लागीं ताचे नेम शिकोय म्हूण स्तोत्रकार देवा लागीं मागता। आयच्या पयल्या वाचपांत रोमकारांक बागेवन पावलू देवाची समूर्त पाळूंक वो जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां अशें सांगून ताच्या काळजांत आसलेली कठीण अडचण उक्ती करता। भितरले भितर देवाचे समूर्ती विशीं हांव संतोसतां, पूण म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां। पातकाच्या नेमाक हांव बांदलोलो कसो आसा अशें फुडें सांगून शेवटाक आमच्या असल्या निर्भागी मनशांक फकत जेजू क्रिस्ता उदेशी मोगाचो आनी दयाळायेचो नेम शिकोवन देव आमची सोडवण करता अशें पावलू म्हणटा। आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवाचो उपकार मानुया, कित्याक क्रिस्ता वरवीं तो आमची तारण करता। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव।